कॉन्ट्रॅक्टर्स अपॉइंट करता आसतना तांच्यांनी गोंया भायलो कॉन्ट्रॅक्टर्स अपॉइंट करचो न्हू, निदान गोवनूच कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट करचो, जेणे करून तो गोवन एम्प्लॉईज मोठ्या प्रमाणात ते करतले हे बी आम्ही लक्षात घेतलं, त्यांच्या लक्षात हाडून दिला. तांचे तर म्हणणे आहा की सिंपल ITI ऑपरेटर्स सुद्धा तांच्या ज्या फार्मा कंपनीनी जॉईन जाता फॉर देम दे आर गिविंग द पॅकेज ऑफ 8 लाख रुपीज. गोंयकार कित्याक जॉईन जायना हेच आमकां कळना, हेंचे तेंचे म्हणणे आसा. ती गोंयकारांनी थोडोसो आपलो मायंडसेट हो बदलपाक जाय, कारण हांगासर आसलेले जॉब जर आमी घेतले ना जाल्यार फुडें आनीक मायग्रन्सी जी आहा पळय ही चड मोठ्या प्रमाणात वाडटली. आनी हेका लागून जे फिनिशिंग स्कूल जे सुरू करपाक जाय, जे ते फिनिशिंग स्कूल हे डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट, डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन एंड डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन या तिगांच्या मार्फत आम्ही करपाची तयारी दवरल्या फॉर ऑल सेक्टर्स, नॉट ओनली फॉर द सिंगल सेक्टर्स. हे सांगता आसतना टुरिजम एंड हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, शिपिंग सेक्टर किंवा कॉमर्स सेक्टर हातूंतल्यान आमी स्किलिंग खूप मोठ्या प्रमाणात करपाक सुरवात करतले. गोंयांतल्या तमाम अनएम्प्लॉयड भुरग्यांक जे ग्रॅज्युएट किंवा 10th आणि 12th जावन घरा कडेन बसल्या, जे अप्रेंटिसशीप जे करतात आणि ज्यांच्यांनी करपाची फुडें इच्छा दवरल्या, अशा सगळ्या भुरग्यांनी की ह्या आमच्या ऑनलाईन पद्दतीन किंवा ऑफलाईन पद्दतीन जे कोर्सीस आसा ते डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंटाकडे किंवा डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनाकडे तेंच्यांनी अप्रोच करचे आणि तेंच्यांनी अशा पद्दतीच्या ह्या कोर्सीसांचो फायदो घेवचो. इन्क्लुडींग आमी आता म्हणटा की जे इन सर्व्हिस आसा, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ITI इन्स्ट्रुमेंटेशन आसा, तो एखाद्या कंपनीत जर काम करता आसत, थंय काम करता आसतना ताका डिप्लोमा इन इन्स्ट्रुमेंटेशन ही डिग्री कशी, डिप्लोमा कसो दिवप हाच्या खातीर आमी काही इन्स्टिट्यूशनांक ऑन बोर्ड घेतला आणि त्याचो बेनिफिट्स हे हांवें एक्झाम्पल सांगले. बट रेस्ट ऑल अशाच पद्दतीचे डिफरंट कोर्सीस आमी प्रायवेटान जे भुरगे शिकता तांकां अपग्रेडेशन ऑफ देअर क्वॉलिफिकेशन हे करपा खातीर आमी ऑलरेडी ऑन बोर्ड डिसायड केला की आमी 1 जुलैच्यान आमी ते इम्प्लिमेंट करपाक लागतले. महत्वाची गजाल इज लेबर वेलफेअर फंड आणि कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर फंड. लेबर वेलफेअर फंड हो 100% जितक्या कंपनीने लेबर्स आसा त्यांच्या वेलफेअरा खातीर युटिलायज जावचो. 1 तारखेच्या उपरांत ऑनलाईन पद्दतीन त्या कंपनीच्याच लोकांक कंपल्सरी की त्यांच्यानी तो लेबर वेलफेअर आपल्या लोकांक दिवचो म्हणून आमी ऑलरेडी ताका सांगला 100% आमी तांकां दिवपाचें प्रोविजन करतले. ऑल 16 डिफरंट टायप्स ऑफ स्कीम्स आर देर आणि त्यो 16 डिफरंट टायप्स ऑफ स्कीम्स ह्यो त्या सगळ्या लेबरापर्यंत पावतल्यो, म्हणजे हाऊस कन्स्ट्रक्शन पासून त्यो स्कॉलरशीप पर्यंत ह्यो येता त्या 1 जुलैच्यान त्यांच्या खातीर पावतल्यो. म्हणून आमच्या लेबर वेलफेअर डिपार्टमेंटान वेगवेगळ्या पद्दतीचे रिफॉर्म्स जे आसा पळय आता आमच्या हातूंत हाडपाचे थारायल्या.